ह्या वर्सा हायकोर्ट ऑर्डर जी आसा तेच्या हायकोर्ट ऑर्डरान सांगला की 4:30 रातचे 10 पर्यंत आमी परेड आनी शिगमोत्सव आमी 10 बंद करपाक जाय. सो ह्या डायरेक्शना प्रमाणे जे डायरेक्टर आसा टुरिजम ताणें प्रेस घेतली आनी ताणें क्लियर सांगिल्लें आसा की 10 बंद जातलें. तशेंच एम्प्लिफायड म्युजीक जे 10 नंतर आमी चालू करता आनी परेड जे शिगमोत्सव बंद करपाचो. त्याच्या नंतर आमी म्युनिसिपालिटीन ही नोटीस दिली की आमकां एक शिगमोत्सव कमिटी जॉयंटली करपाक जाय आनी कोण इंटरेस्टेड पार्टीज आसा तेणी सुद्दां आज ह्या मिटिंगेक येवपा खातीर आमी नोटीस दिली. पब्लीक नोटीस आमी नोटीस बोर्डार मारली 10 फेब्रुवारी. तशेंच आमी न्यूजपेपर नवीन टायम्स आनी लोकमत हे 14 तारखेच्या पेपर आमी नोटीस दिली की इंटरेस्टेड पार्टीज आनी शिगमोत्सव कमिटी जी आसा तेणी सुद्दां आमी इन्वायट केले आनी आज मिटींग आमची जाली. त्याच्या नंतर आज सांगपाक जे प्रायजीस जे गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केला ते फोंड्या खातीर जे आसा फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर 11 लाख आनी फॉर प्रायज मनी जे आसा ते 6 लाख. टोटल 17 लाख हे आमकां जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी प्रायज दोन्ही पण 17 लाख आमकां गव्हर्मेंटान दिला. आनी हेचें बायफर्केशन म्हणल्यार जे चित्रार आसा ते फर्स्ट प्रायज चित्राराक आसा ते 60,000 रुपया, सेकंड प्रायज आसा ते 50,000 रुपया, थर्ड प्राइज 40,000. तसेच फर्स्ट कॉन्सोलेशन प्राइज 30,000, सेकंड कॉन्सोलेशन प्राइज 20,000, थर्ड कॉन्सोलेशन प्राइज 15,000, चौथे कॉन्सोलेशन प्राइज 12,000, फिफ्थ कॉन्सोलेशन प्राइज 10,000 आणि 10 जी कॉन्सोलेशन प्राइज असतली 7,000ची ती 10 जाणांक असतली उरिल्ली आणि उरिल्ली 5,000ची ती 5 कॉन्सोलेशन प्राइज असतली. सो हे जालें चित्ररथ. तसेच रोमटामेळ यांचे फर्स्ट प्राइज असतले ते 35,000 रुपीज, सेकंड प्राइज असतले ते 25,000 रुपीज, थर्ड प्राइज असतले ते 15,000, फोर्थ प्राइज 10,000 रुपीज, फिफ्थ प्राइज 8,000 रुपीज. तसेच कॉन्सोलेशन प्राइज 7,000ची 6 असतली. आणि त्याच्यानंतर आम्ही फोक डान्साक फर्स्ट प्राइज जे असतले ते 20,000 रुपीज, सेकंड प्राइज 15,000 रुपीज, थर्ड प्राइज 10,000 रुपीज. तसेच जेन्ना कॉन्सोलेशन प्राइज 3 असतली 5,000 रुपयाची. तसेच आनी असतली ती 4,000ची आणि 5 असतली. यशस्वीरित्या जर आमकां जर शिगमोत्सव जर साजरो जर करपाक जाय आनी लोकां कडल्यान जर आमकां वाहवा दिवपाक जाय जाल्यार प्रत्येकाचें इमेन्स कॉन्ट्रिब्युशन ही खूब महत्वाचें आसा. आनी त्याच प्रमाणे 26 कशा तरेचे आमी ही आपली जी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसा ती पार करून घेतले हो एक गोष्ट जावपाक जाय. दुसरी गोष्ट आसा आमी ऑलरेडी म्हणिल्लें आसा की आमचे जे शिगमोत्सवा खातीर गेली कित्येक वर्सां आपलें कॉन्ट्रिब्युशन दिल्लें आसा तेजे सत्कार आनी त्या प्रमाणे आमी कशे प्रत्येक मतदारसंघांतल्यान काडपाचे का विलेज पंचायतीच्या लेवलाचेर एक फिगर आमी करपाक जाय की बाबा ह्या शिगमोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आमी 10 जाणांक आमी फेलिसिटेट करतले किंवा 20 जाणांक तांची खरोखरूच डिजर्व कॅन्डिडेटाचे जेंचें आमी फाटल्यान फेलिसिटेशन करना. दुसरी गोष्ट जेचें भरपूर कॉन्ट्रिब्युशन आसा तरी आसतना ताची एखादी एज जावना. कारण मध्यंतरी म्हजे यादीक तरी आमी 60 वर्सां जावूच ना त्या मनशाक सुद्दां आमी फेलिसिटेशन केल्लें आसा अंडर प्रेशर. हे लास्ट मोमेंटाक जावपाक जाय. ह्या समितीचो जो मुखेली जो आसा त्या मुखेलीन जबाबदारी घेवपाक जाय. तेजें आपलें ताजी वर्सां कितलीं आसात, ताजी माहिती कितें आसा ती माहिती सगळी घेवन ताका आमी शॉल नारळ आनी कितें दितलें सर्टिफिकेट दितल्यो ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी करणे हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी म्हजें तुमकां सगळ्यांक एक समितीक एक सांगणी आसा, एक मागणी आसा की जितले आमचे पार्टिसिपंट जे आसतले खास करून आमचे फोक डान्स आनी त्याच प्रमाणे आमचे फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन जे आसा त्या माणकुले भुरग्यांक एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट ही दिवप ही खूब महत्वाची आसा. आनी ती डिझायन जावपाक जाय. ते रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका दिसता आमचो जो ज्या फिल्डान जो मनीस आसा ताजेर आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवपाक जाय. थंय एक बरें हँडरायटींग आशिल्लो भुरगो कंटिन्युअसली थंय आसपाक जाय. ज्या वेळाचेर प्रत्येकाच्या हांगसर एडमिशन जातलें आमी जेन्ना फॉर्म भरतले सर आमी तेन्ना आमकां एप्लिकेशन येतलें त्या वेळाचेर ती सर्टिफिकेट रेडी जावपाक जाय आनी ताजी डिलिव्हरी आमच्या मुख्य स्टेजीर जावपाक जाय.
एज सून एज तो भुरगो किंवा ते पथक जे वेळाचेर माचयेचे क्रॉस करतले त्या रिस्पॉन्सिबल मनशान तांकां पयलींच इन्स्ट्रक्शन दवरपाक जाय की तुमची पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जी आसा ती लोकांच्या मुखार दिवप ही खूब म्हत्वाची आसा आणि त्या दृश्टीन तो मान सन्मान खूबच वाडटा आणि तांकांय दिसतलें की आमच्या पार्टिसिपेशनाची एक नोंद घेतिल्ली आसा. इन्स्ट्रक्शन दिवपाची काही गोष्टी गरज आसा त्यो काही गोष्टी गिव एंड टेक रिलेशन आमी बिल्ड करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आणि म्हणूनच बाकीचे सगळे काही गोष्टी करता आसतना मारदोळा जे भाईन आमकां सांगलें की ते आयतार म्हाळशेची पालखी आसता. आमी वास्तविकता टायम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तो टायमाचें भान दवरपाक जाय आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमकां कितलो टायम लागतलो त्या प्रमाणे फेटे बांदपाक बाकीच्यो सगळ्यो काही गोष्टी करपा खातीर आमकां वेळ येवन ते आमचो कार्यक्रम जो आसा तो परिशद जी आसा ते आमकां पूर्ण करपाक जाय. ही आजच्या सगळे जे हांगसर उपस्थित आसा तांच्यांनी मतीन दवरपाक जाय आनी त्या वेळाचेर 26 तारखेक आमची मोठ्या स्वरुपाची जेन्ना मिटींग जातली त्या वेळाचेर प्रत्येकान आपल्याक एक कंपल्शन घालून दिवपाक जाय की म्हजो हो शिगमो जावन आसा, म्हज्या काळजांतलो शिगमो जावन आसा, म्हज्या जाणटेल्यांनी पुर्वजांनी आज रचून दवरलेलो हो शिगमो आसा तेजी परंपरा आज आमकां मुखार व्हरपाक जाय आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आज ह्यो काही गोष्टी मुखार व्हरणे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. जो काम करणारो जो आसा ताचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवप हें खूब म्हत्वाचें आसा म्हाका तर दिसता. कारण कित्याक सांग बरेचशे व्हॉलंटियर म्हणून येतले पण फक्त थंय हातान हात घालून भोवले तातूंत भितर तें कांय जावपा ना. फेटे बांदले म्हणून तेतूंत भितर तें कांय जावपा ना. फक्त आपली जी जबाबदारी आणि दुसऱ्याची जबाबदारी भितर तुम्ही लक्ष करू नका. एकटो कोण तेजी जबाबदारी आसा ही शूड बी अ रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट एक्टिविटी. असो तरेचो हो प्लॅनिंग जर जालो न्ही म्हाका दिसता हो शिगमोत्सव आमी सहज यशस्वीरित्या करून घेवपाक शकता. आमचो चड मुख्य जो फोकस तो कित्याचेर आसा जाल्यार तो म्हणल्यारूच आमचे पथक जी आसा त्या पथकाक तयार जावन तांकां किक ऑफ करपाची गरज आसा, तांकां पुशबॅक दिवपाची गरज आसा, तांकां मोटिवेट करपाची गरज आसा. आणि ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जर जाल्यो जाल्यार दिसता आमकां सहज ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी शक्य आसा. आमचे SDM आसात त्यांचेरूय थोडोसो प्रेशर येतलो. आमचे पुलीस ऑफिशियल्स आसतले, SP DYSP आसतले कारण हायकोर्टाची ऑर्डर आसा त्या हायकोर्टाच्या ऑर्डराच्या प्रमाणे आमकां बंधनकारक आसा. आणि ह्या सगळ्या दृष्टिकोनांतल्यान आमकां मुखार वता आसतनाच वेळेचें भान हें खूब म्हत्वाचें आसा. त्या दृष्टिकोनांतल्यान आमी प्रयत्न करूया आणि फोंडा शिगमोत्सव समिती हो जो आमचे ती सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसा ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी खांद्याचेर घेवन हो यशस्वी करपा खातीर आमी सगळ्यांनी हातपाय लावया इतलेंच हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. आणि हांगसरल्या फोंडा म्युनिसिपालिटीच्या मार्फत सगळे एकठांय सगळ्यांनी हो शिगमो सुरू केल्लो. आयज आमकां म्हाका दिसता 43 वर्सां जाता. 43 आणि ह्या 43 वर्सां आमी शिगमो म्हणटात मातसो लागला 200 पेट्यांचो 2000 पेट्यांचो आणि हेणे 500 2000 म्हणजे 500 केले 39,000 म्हणजे आणि जेवणाचे बिझनेस हे सारखे म्हणजे सगळे असे खेळवेळी जाता म्हणजे एक कमिटी 4 तारखेक हां जेवण 4 तारखेक 26 तारखेक मिटींग किंवा बरें हे सगळें तरी बरें जाता अशें मिटींग जावचें आणि सगळ्यांनी असो आमी शिगम्याक भाग घेवचो. आणि हो शिगमो जाता गोंयभर जाता आणि ह्या वर्सा बी जवळ जवळ 5 कडेन जातलो 5 जातलो. आनीक 8 कडेन मेजर शेटी आनी म्हाका सेक्रेटरी हांगा आसता फेब्रुवारी 16 कडेन 16 कडेन. आणि हांकां गव्हर्मेंटचो आदार आसा आणि आदार लागता तेका प्रायज दिवपाक. सो एक ह्या वर्सा उलया हांगसर सगळे एकत्र या तुमची फ्रेंडां दोस्तां सगळें हाडात. आणि आमकां चडांत चड जे व्हॉलंटियरांची गरज आसा तुमी तांकां